फोंडे आनी धारबांदोडा म्हालात माडांचेर रोग आयला। माडाचे माड अशे जमनीर कोसळून पडपाक लागल्यात। फाटली 2-4 वर्सां जाली खंय हे रोगाचो खेव आयला। आमचे हांगासर माड आसले ते सगळे माड हे खंयच्या तरी रोगान येवन सगळे काबार जाले। हांगासर म्हाजे शेजाऱ्याक आमचे चुलत भावाचे आहा तेंचे सगळ्यांचे आहा आनी सगळेच माड काबार खंयचो रोग येता तोच कळना कितें। आनी तेका लागून आयज माड लावप म्हणल्यार मोठो एक परिणाम मोठो जाल्लो आहा। माड लायिल्ले आमकां खावपाक मेळना म्हण त्या खातीर आमकां एक रोगाचेर उपाय म्हणटा तो सोदून काडचो सरकारान अशें आमी एक हें करता। आमी एग्रीकल्चर पोरू पयल्या आमी कळयता पण तेंचे कडेन जो आयसीआरान हितून कळयल्लें पूण थंय सुद्दां तेंचे कडेन उपाय ना आयसीआरान। सो केन्नासून हो रोग पसरला? एका आतां जाले 2-4 वर्सां जालीं म्हाका दिसता एका ह्या रोगाक। आतां ह्या वर्सा चड जाला। आतां हेवटेन सगळे लायनी सगळे माड कंप्लीट काबार जाले। हय हो माड त्याच हेका लागून तेन्ना एका आमी पळयला पळय हांगा पळय हे करून पळयलें म्हळ्यार ते आमकां मेळना। बारीकसो किडो कसो दिसलो आमकां हेजेर एक किडो बारीकसो दिसलो आनी तितून तो माड कंप्लीट गेलो मागीर। आनी मरता म्हणून केन्ना कळटा जेन्ना सवाग हे पळय होता माड पळय तो आतां तेका हें लागलेलें तो कसो दिसतालो माड वयल्यान खायत सामको सकयल्यान दिसलें। जेन्ना सगळी चुट्टा बावली तेन्ना मागीर कळटा माड मेलो म्हणून। तेजे पयलीं कांयच कळना तेंचे। तेन्ना हेजे गोवोरमेंटान हेजे उपाय करपाक जाय। शिवडीच फक्त अशी वयता आनी शिवडी केन्ना कळटा ती सगळें खावन जातकूर तो मुळा वयतकूर मागीर तो असो हे पडटा आनी तेन्ना कळटा माड मेलो म्हणून। ना उपाय काय करूंक मेळना तेका आनी लागीं ना न्हू तो वयर वचून हे करतलो। हांगा लागीं म्हणून आमकां कळ्ळो हांगा आमी खापमान पळयलें तेन्ना उपाय नासलो तेजो खापमान। पयलींच वानर, खेती, शेकरो हे सारकेली रानटी जनावरां शेतकारांक उपद्रव थारता आसतना आतां हे अशे तरेच्या रोगान भाटकार कुळागरकारां मुखार नवें संकट। म्हटल्यार नाल्लाची जर ओडपाक 2 कारणां आसा। एक म्हळ्यार खेती आसा, शेकरो आसा आनी हो रोग। ह्या 3 हितून माड मेले आनी शेकरो जो लागता पळय तो खेती आनी शेकरो म्हणटा तो एक बारीक फळ आसता तेच खावन काबार केले। म्हणजे जो नाल्ल जावपाचो आहा तो नाल्ल आयज जायना तेका लागून आयज रेट वाडलेलो आहा। ह्या भाटान अशें कितें समज एक भाटान समज 5-6 हजार नाल्ल मेळटाले त्यात 1,000 मेळपाची परिस्थिती ना अशी हे जाल्ली आसा। सो शेतकऱ्यांक नुकसान जाल्लें। शेतकऱ्यांक नुकसान जाल्लें आहा आनी हेजे गोवोरमेंटान खरें म्हणजे हें करून जालें। फॉरेस्ट म्हणटा कितें खेती पडटकूच तुमी नाल्ल हाडून तुमी आमकां एकठी करा। कशें हाडटले पुरोडो नाका आमकां नाल्ल हाडून तुमकां दाखोवपाक बोणे हाडून दाखोवपाक। पोरू वर्सा खंय चड पावस जाल्ल्यान माडाच्यो शिवड्यो कुसल्यो। हे शिवड्यांचेर 2 तरेच्यो किडी बुराक मारून तातूंत खंय तांतयां घालतात। हाचेर उपाय आसा। जे शेतकऱ्यांनी उपाय केला तांचें लुकसाण जाल्लें ना म्हणून धारबांदोडेच्या विभागीय शेतकी अधिकाऱ्यान सांगलें। माडाक न्ही मुख्य जी शिवडी आसता तिका रायनोसरस बिटल किंवा रेड पाम विवील म्हणून 2 प्रकारचे जे बिटल्स आसता ते थंय शिवडेक बुराक मारता आनी थंय आपली अंडी घालता। सो कितें जाता पावसान जेन्ना गेल्या वर्साक जेन्ना पावस खूब पडलो तेन्ना ते शिवडेन उदक भरून त्या बुराक जाल्ल्या शिवडेन उदक भरून थंय शिवडी कुसली बऱ्याच जाणांची। सो कमी वेळान खूब पावस पडल्या कारणान त्या वेळार प्रत्येकाक पाडेली उपलब्ध जावना किंवा वयर वचून वखद घालप जर केलें जायत पाडेली घेवन जर ती शिवडी निवळ करून मँगोझॅब म्हणून वखद मेळटा तें जर त्या शिवडीन घालून ती शिवडी निवळ करून वेवस्थीत वखद लायलें जायत जाल्यार जे माड मरता तेंचेर उपाय म्हणून ते करपाक जाता। ते माड वाचूं शकता। एक प्रत्येकाचे एक 5-6 अशे गेल्ले आसा म्हणजे मोठ्या प्रमाणान अशें ना पण थोड्यांनी काळजी घेतली। तेंचे जे ल्हान माड आशिल्ले तेंची खुबश्या शेतकऱ्यांनी काळजी घेतली आपली वेवस्थीत वखद लावन आनी तेंचे माड वाचलेले बी आसा। सो मेन डिजीज तेकाच लागून जाला। हय हय हय। सद्याक गोंयांत फकत जमिनींचो वेव्हार चल्ला। गांवांनी लोक आतां आपल्यो जमिनी भाटा कुळागरां विकपाक लागल्यात। दुसरे वटेन जे शेतकार अजून शेतां भाटां सांबाळून आसात तांकां रानटी जनावरां आनी हे अशा रोगांचो खेव बादपाक लागला। शेतकारांच्या हे समस्येचेर उपाय काडपाक सरकाराक अजून येस आयिल्लें ना ही वस्तुस्थिती। सरकारान हेचेर गंभीर दखल घेवची आनी ह्या शेतकऱ्यांक नुकसान भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकरी वर्ग करीत आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।